करता म्हणून, पूण अजून काय तो लिगली करूंक ना. शशिकांत सावर्डेकर फ्रॉम मेलावली. आमचे मेलावलीन IITचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसलो आनी तो सद्याक सरकारान कॅन्सल करता म्हणून सांगला. हे आमच्या CMान सांगलेलें आहा करता म्हणून, पूण अजून काय तो लिगली करूंक ना. त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमच्या भुरग्यांच्यो जायत्यो केसी आसा अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून. आमी एक रिक्वेस्ट आतां CMाक दिला, चीफ सेक्रेटरीक दिला, पंचायत डायरेक्टराकूय दिला आणि PWDकूय दिला. पंचायत डायरेक्टराक दिला ते म्हणजे आमचे जे कंपाऊंड वॉल आसले ते NOCक लागून पंचायत डायरेक्टरांची केस चालू आसली त्या संदर्भात दिला आणि आम्ही ताका रिक्वेस्ट केला. आता जर हे सांगलां IIT थंयसून स्क्रॅप करता म्हणून, पूण लेखी दिवन अजून ते आमची केस मातशी फाटी घेवची. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांचेर ज्यो केसी केल्ल्यो आहात अटेम्प्ट टू मर्डराच्यो त्यो फाटी घेवच्यो. आणि CMाकूय लेटर दिवन सांगलेलें, आमी सगळ्यांक आतां लेटरां दिवन सांगलेलीं आहात. आणि जर हे 15 दिसां भितर तेंच्यांनी जर हेचेर आमकां कितें रिप्लाय दिली ना जावं जर दखल कितें घेतली ना जाल्यार आमी परत आंदोलन करतले. फाटीन घेवंक ना, अजून केसी फाटी घेवना. फाटी घेवपाचे उरले आमचे. ओके, कित्याक IIT जर स्क्रॅच केली म्हणटा जाल्यार 167/1 आमचो जो सर्वे नंबर आसा ते सर्वे नंबरान प्रोजेक्ट केल्ली ती अजून का IITचे वयले सर्वे नंबर IIT म्हणून जे नाव आसलें नोटिफिकेशन काडून तेंच्यानी अजून का ते कॅन्सल केल्ले ना. तशेंच आमचे 40 लोकांचेर केसी आहा अटेम्प्ट टू मर्डर, त्यो अजून पर्यंत विड्रॉ करूं ना. तशेंच पंचायत डायरेक्टरेटान आमची NOCक लागून केस आहा तेंची IITची. जर IIT मेलावलीन करपाचीच ना जाल्यार केस आनी IIT डायरेक्टराक कित्याक चलोवपाक जाय? सो हे फकत तोंडान सांगला विड्रॉ करता म्हणून. नोटिफिकेशन काय अजून काडलेलें ना म्हणून आमी आयज CMाक लेटर केला, चीफ सेक्रेटरी PWD मागीर पंचायत डायरेक्टराक, तशें कलेक्टर, IIT डायरेक्टराकूय लेटर आसा ते दिवपाचे आहा. आतां तितले वतना विड्रॉ करूंक ना म्हणून तुमकां कशें गमलें? नोटिफिकेशन काडून ना तोंडी सांगला. तोंडी सांगलेलें कित्याक 67/1 अजून IITचें नांव आसा. अजूनय आसा 114 फॉर्माचेर अजून IITचेच नांव आहा. पूण हितून हेल्थ मिनिस्टर कितें सांगता? कित्याक एका टायमार तेणेन तो स्टेटमेंटूय केलेलो हितून ते IIT येयली जाल्यार आपूण येना, आपूण लोकां बराबर रावतलो आनी ते स्टेटमेंट काढला म्हणून तेणी तेजेर काय अजून काय केल्लें ना न्ही आनी खंय केन्ना काय अजून उलयल्लें. तुम्ही विचारले तेका ह्या विशयाचेर? तेजे कडेन CMाक म्हणून ट्राय केली तुमी विचारपाक? हय, CMाक आमी ट्राय केली म्हटल्यार CMानू काडटा म्हणून अजून आतां सदांच डिले करता. फक्त आश्वासनां दिल्लीं आहा. सो तुमचे मागणी कितें आहा? आमी रिक्वेस्ट केल्या की बेगीच्या बेगीन काडची, एक 15 दिसां भितर तरी हे विड्रॉ करचे ना जाल्यार आमी मोर्चा काडटली. कितलो तेंप जालो हे CMान स्टेटमेंट केलेल्या की हे विड्रॉ काडटा म्हणून IIT येवची ना म्हणून? एक साधारण 5-6 म्हयने जाले. 6 म्हयने जाल्यार अजूनय कांय जायना. अजून काय केल्लें ना न्ही म्हणून लोकांनी विश्वास कसो जानेवारीचे 15 आमदारान पांय धरूं ना न्हू. पण तुम्ही जेन्ना IIT थंय करता म्हणून सांगली तेन्नाय तेणी पांय धरूं ना. जेन्ना IIT थंयसून व्हरता अशी सांगली तेन्नाय तेणी पांय धरूं ना. आमचे कडेन संपर्क साधूना न्हू. पण तुम्ही एकूय फावट आमदार आसता ते कितें म्हणजे इलेक्शना टायमारूच येवपाक आसता तर ह्या कामाक येवपाक आमदार आसना. आता इलेक्शनाकूय येवंक ना सर ना. बरें, म्हाका सांग, तुमचे आतां ते केशी आहा हय. पळय तेतून कितके लोक आसा? 40 लोक आहा. 40 लोक आसा. आनी भितर कोण कोण भुरगे बी आहा शिकता? हय, भुरगे शिकता ती आहा. चेडवाय आहा मरे तितून? हो सुद्धा आहा पळय शिकपी भुरगो आहा. तांचो फ्युचर कितें? तेंचो फ्युचर कितें? कितें तेजें नांव कितें मातशें सांग तूं. सडया महेश्वर. कितें आतां तुजेर केस आहा? हय. कितें म्हूण केस आहा तुजेर? अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून केस आहा? हय, सगळ्यांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केसी आहा. बरं, तूं आतां कितें करता सध्या? सध्या आमी काय सो हियरिंग चालू आहा म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर केसीचे? ना, सध्या ते लॉकडाऊन आसले कोविडाक लागून हियरिंग केसीचे बंद आसा. ते कितें केलें ना ते आमकां खबर ना म्हणून आमी अरे पेपर कोर्टाक आमी बंद दिले कळ्ळें न्हू आनी करूं ना कशें बॉन्ड पेपर दिला. ओके, पण एक सांग म्हाका आतां तुम्ही CMाक पत्तो मेळतलो? अपॉइंटमेंट घेयला? अपॉइंटमेंट घेतल्या Try चालू आणि ट्राय चालू आहा. पण हेल्थ मिनिस्टराकूय तुमकां मेळपाक कितें जालां? आयज फायनली तुमचो आमदार न्हू तो? तुम्ही इलेक्शना टायमारूच येवपाक आसता तो. बाबा इलेक्शन टायमार येता म्हणून वोट आमी मारूना, वोट तुम्ही मारला न्हू. तोच आमी ताका क्वेश्चन करता. एका जर लोक जाय 70चे तेणी कशें म्हटलेलें आपूण जो पर्यंत 70 आसा तो पर्यंत IITचो एक फातर सुद्दां मेळवली आनी 70 वचना म्हणून तेणी लोकांक आश्वासन दिलें. जाल्यार तेणी जें आश्वासन दिलां तें पाळपाक जाय आनी तें पाळपाक जाय जाल्यार त्या दृश्टीन स्टेटमेंट तेणी काडपाक जाय न्हू.
आता तिने जर उलयले जाल्यार तेका जर लोक जाय जाल्यार तिने लोकांकडे येवपाक जाय. कळ्ळें न्हू. आमची तेका गरज पडली ना अशें आमकां दिसलें आमी तेजे कडेन काय वचूना. तेका जर लोक जाय जाल्यार येतलो तो.